उलो मारिया गावन गीता आयल्या हांव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. सौम्याची स्तुती करूया ह्या बुकांत 5:20 20. आयल्याव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो भोदया सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. जेजू राया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधन. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Hallelujah. Alleluia, Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Praise the Lord. 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 वंदित हांव तुका सोम्या वंदितां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगलाब तुका सोम्या होगलाब तुका सोम्या जेजू. मोगाळ भाऊ भयणीनो तुमकां सर्वांक सान लॉरेन्साच्या बेसिलिकाक मोगाचो स्वागत पाठयता. सकाळी बरें आसा, वातावरण बरें आसा आनी आमी सगळी हांगासर येवन पावल्या. मोगाचेनो आमी सगळी आमची विणवणी मागणें अत्रेग आशा सगळी हाडून आमच्या काळजान दवन काळजान सागन दवन हांगासर येवन पावल्या. आमचो मोगाचो सोमी आमकां अत्रेगून आसा. ह्या पवित्र बेसलिकाक इगर्जेक आमचे मागणे उसारूंक आमी ताचे समकर हांगासर जमल्या. खंयसर दोग वा तेग म्हजे नवी सांगाता मेळटात तांचे मदेगात हांव सदांच आसतलो म्हूण सोम्यान आमकां बासयल्लें आसा. खंडी जावन आमी सर्वां सोम्याक मेळोंक हांगासर येवन जमल्या. आमी सर्वां मोगान अत्रेगान
माई पासान आमचो सोमी आमचो देव आमचो रचणार म्हूण मानून घेवन ताका स्वागत करूंक आमकां आमी तयार करुया आनी गव्या गीत गुपीत म्हज्या देवा. ಸೊಮ್ಯಾಗ್ ದಿನವಾಸುಯ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 283 283. Pun hau doni serta
पातेनुसारता आणि दुखे सोरा बसले भोव मंगळ सुम्या तू या पवित्र उंड्या रुपार संपूर्ण रितीर आमकां मेळोवंक हजर आसाय तुझे दैवीकपण तुवें लिपोवन मनशापण तुवें घेवन ह्या संवसारी 2000 वर्सां आदी तूं देंवन आयलोय एक साद्या किरकोळ मनशा बरी ह्या संवसारी तुवें जियलोय आनी सगळे आमी कशे कश्ट भोगता दूख भोगता संतोष पावता बुजयता ते सगळे तुवें तुज्या जिवितांत तुवें अनुभव केलोय आनी आमच्या मनशाचो अनुभव घेतलो देव तूं जावंक पावलोय तुजें दैवीकपण तुवें लिपोवन मनशापण घेवन तुवें तुका म्हण आमकां सर्वांक वांटून दिलोय ह्या पवित्र उंड्या रुपार खरोच तूं संपूर्ण रितीर हजर आसाय म्हण आमी तीर्पात येता मंगळा सुम्या काळीज आमी आमचे तुजे थंय उबारता आमकांच आमी तुका समर्पिता मोगाचे न्हू सालोरेंसाच्या भक्तिकांक परत एक फावटी हांव स्वागत पाठयता आज आमचे सुमकर आमचो मोगाचो इश्ट आमचो धनी आमचो चडवंदार आमकां रचलोलो आमकां बसचो आमच्या कश्टा वेळार आमकां आदार दिवचो आमी सुस्कारल्या वेळार आमकां बुजोवन दिवचो तो आमचो मोगाचो इश्ट मोगाचो सोमी आमचो चडवंदार आमचे समकार आसा कीर्तन 100 पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार या खंडीत जावन आमी ह्या देव तेंपलाक सोम्या सोमकर आमचे विणवणे आमचे मागणे आमचे काळजाचे अत्रेग आनी तशेंच अर्घ ओगलापाचे उले घेवन आमी सर्व हांगासर संगता जमल्या ह्या सोम्याक ह्या धन्याक आमी अर्घ स्तुती गावंक खंडीत फावो सोम्याचें नांव भोव उत्तीम भोव बरें आनी ह्या नांवाक जायते बोळ आसा सकत आसा ह्या नांवाची स्तुती करून आमी सर्व गावया जयतु जय क्रिस्ता सोम्याची स्तुती करूया ह्या बुकांत 581 81 जयतु जय क्रिस्ता जयतु जय क्रिस्ता जयतु जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जयतु 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 जय क्रिस्ता ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕಾದಾರ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕಾದಾರ ಅಭಯಕಾದಾರ अभयकादारा जयतु जय क्रिस्ता जयतु
जय क्रिस्त जयतु जय क्रिस्त जयतु जय क्रिस्त जयतु जय क्रिस्त जयतु जय क्रिस्त ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ದೀಪವು ಬಾಳಿಗಾದಾರ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ದೀಪವು ಬಾಳಿಗಾದಾರ 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 ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ जयतु जय क्रिस्त 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 ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ जयतु जय क्रिस्त 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 ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಪಾನವು ದಾಹಕ್ಕಾದಾರ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಪಾನವು ದಾಹಕ್ಕಾದಾರ ದಾಹಕ್ಕಾದಾರ जयतु जय क्रिस्त 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 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನನ್ನ ಭೋಜನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನನ್ನ ಭೋಜನ ಆತ್ಮಕಾದಾರ 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 जयतु जय क्रिस्त 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 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾದಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾದಾರ
तू जय क्रिस्ता जय तू जय क्रिस्ता ताळ्या पडून गाऊया जय तू जय क्रिस्ता 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 येशू जय तू जय क्रिस्ता हालेलुया 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 येशुवे महिमे येशुवे स्तुति येशुवे कृतज्ञते हालेलुया 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 वैमगाच्या भाऊ बहिणीनो आम्ही सोम्याच्या दारांतल्यान भितर सरल्या आमच्या मोगाच्या सोम्या मुखार आमी आसा सोम्या आम्हा सर्वांक मेळो कशें येता आम्हा सर्वांक तो गुण करूं कशें येता आमच्या जिवितांत कश्ट आसात गी आटे विटे आसात गी बेजाराय आसात गी कंदूक आसात गी मातेवाचो अध्याय अवस्वर 11 वोळ 20 आनी 8 अशें म्हणटा येया तुमी सुमेस्त कश्ट येतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो आमी उतरां देवाची उतरां बोवाडटान सांग्यांगी मातेवाचो अध्याय अवस्वर 11 वोळ 20 आनी 8 येया तुमी सुमेस्त कश्ट येतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मोगाचो न्हू आमचो धनी आमचो सडवंदार आमचे समकार आसा तो मात्र आमकां विशेव दिवंक शकतात आसलो एकलो मात्र देव आमी सगळे ताजे लागीं आयल्या आयच्या दिसा ताजे समकार आमी आसा ताका अर्घा पाठोवंक ताजी होगलाप करूंक ताजी स्तुती करूंक ताज्या मुखार सरपडून ताजे लागीं विनंती करूंक आमी खंडीत जावन बागी सोमी आमचे खातीर ह्या संवसारी देवान आयिल्लो आमकां मेळोंक तो आशिल्लो ताणें शिसांक बसयल्लें ताज्या शिसांक ताणें बसयल्लें हांव तुमचे सांगात हांव संवसाराच्या आखेर पर्यंत रावतलो आनी तें बसवणें सोम्यान जारी केलें गी सोम्यान जारी केलें गी तें बसवणें खंडीत जावन ताणें तें बसवणें जारी केलें त्या निमाण्या शुक्रारा निमाण्या ब्रेस्तारा आपणाक सांकेतीक रितीन मोठच्या मुखांत्र आपल्या शिसांक दिवच्या मुखांत ताणें आपणाची कूड सांकेतीक रितीन म्हणजे त्या उंड्या रुपार मोडून आपल्या शिसांक दिली आनी उपरांत आपणाक संपूर्ण रितीर आम हर एकल्या खातीर समर्पण त्या कुर्सार कळोन ताका संपूर्ण रितीर बली भेटोवन ताचे संपूर्ण रितीर रगत आम हर एकल्या खातीर म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ताणें संपूर्ण रितीर तें रगत वारोवन ताकाच मोडन आम सर्वांक ताणें दिलें आनी तस्सो जेसू तस्सो आमचो सोमी तस्सो आमचो सोडवंदार आमचे समकार आसा मोगाचें न्हू साहित्य काळजाचे अत्रेग प्रत्येक रितीन आमची वैयक्तीक मागणी जावंक पुरो
ते आशेन उद्रेगान घेवन सा लॉरेन्साचे मजत मागोवंक आनी सोम्याक ते मागणी अर्पोवंक आमी संगत जमल्या. जायते आमचे विणवणी आसात, जायते आमचे मागणे आसात, तर एक घडीभर आमी दिंबयेर पडया. दिंबयेर पडून आमकां कितें जाय तें कालत्यान मोगान बरवशान आमी सोम्या समकत दवरया. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमी कितें भावार्थान मागतात तें तुमकां आतांच मेळ्ळा, येदोळस मेळ्ळा म्हणल्यार बरवशान पातयेन मागा आनी खंडीत जावन तें तुमकां मेळटलें आनी सोमी जेजू तें तुमकां पावीत करतलो, तें तुमकां दितलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सोम्याच्या वयर थेर बरवशा. एक ल्हानसो भुरगो आपल्या बापाय लागीं कालती विणती करता. त्या बापायक कळीत आसा त्या भुरग्याक कितें जाय, कितें गरजेचें. आनी आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक खंडी जावन कळीत आसा आमकां कितें गरजेचें, आमकां कितें जाय, आमकां कितें आमच्या चलत्या जिविताक गरजेचें आसा. आमचे मागणे, आमचे विणवण्यो सगळी सोम्यांक कळीत आसात. पूण कशें एक ल्हानसो भुरगो आपल्या बापायच्या वयर तीर पातयेनी दवरन बरवशान भावार्थान ताका कितें जाय म्हणलें मागता, तशेंच त्याच बरवशान, त्याच पातयेन, त्याच बरवशान आमी सोम्या समकर आमची मागणी उक्त्या काळजान आमी उसारया. मोगाचो न्हू, खंडीत जावन तो आमकां आमी मागले खंडीत जावन दितलो. थोडो वेळ मौनपणी सोम्याचे लागीं आमी मागया, आमच्यो गरजो आमी सोम्या लागीं उसारया. खंडीत जावन आमचे सर मागणे गरजो सोम्या समकर दवरल्यो. लुकाचो वांजेल अध्याय 11:9 अशें म्हणटा, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी कसोवन दवरया. देवा लागीं हर एक दीस म्हणल्यार बरी आमचे मागणे, आमचे विणवण्यो आमी तिरसनेन दवरया. प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबा खातीर आयचो दीस कुटुंबाच्या सांद्यांत राजसंदन बोगसणेचें स्पिरीट वाडोवन येवच्या खातीर आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबा खातीर, आमचे कुटुंब वांटे फांटे जाल्यार त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमचे कुटुंब एकवटांत आसा तर आनी मुखारी एक कुटुंब कितेंच जायनासतना माया मोगान एकवटाच्या स्पिरिटान मुखार वचून वच्या खातीर आमी सोम्याचो आदार ह्या वेळार प्रत्येक रितीन मागया. हे सकड आमकां दिवचो आमचो सोडवंदार भोव बळादीक. तो सर्व संगती करूंक शकता. ताणें कशें हो सगळो संवसार रचलो म्हणलें आमकां पवित्र पुस्तकांत कळीत जाता. उपरांत इस्रायल परचेक त्या इजिप्ताच्या गांवांतल्यान पाशार करून कशें सोडवणेच्या वा इस्रायलाक ताणें आपोवन हाडिल्लें म्हणलें आमकां कळीत आसा. तो तांबडो दर्यो कसो ताणें विंगड केलो आनी त्या लोकांक कशें तिंतावन पाशार जावंक ताणें आदार दिलो म्हणलें आमकां कळीत आसा. आनी आमकां पवित्र पुस्तक देवाच्या वर्त्या मोगा विशीं, ताच्या रचनेंतय, ताच्या विचून काडलेल्या लोकांतय तसो मोग, ताची काकूळट तो कशें दाखयता म्हणलें आमकां सक्कडी कळीत आसा. आनी आखरेक भोव सोडवंदार त्या लोकांक आमकां
सर्वांक सोडवून दिवच्या खातीर ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी दान दिलो. तो सोमी हांगासर आसा. ताजे बोळ आमी नियाळ्या. कीर्तन 95 आमी कित्या खातीर देवाची स्तुती करीचे म्हणलें बी बरयता. कीर्तन 95 आमी देवाची कित्या खातीर स्तुती करूंक जाय म्हणलें बी बरयता. आमी बशी येता. कीर्तन 95 अशें म्हणटा, येया सर्वेस्पराक उल्हासून आमी गावया, आमच्या तारुणाच्या कडपाक आमी वांकडुया. तो आमचो जावन आसा तारक, आमचे कडप. आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाच्या वयर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. आनी कोण सकडी त्या देवाच्या उतराचेर, त्या सोम्याच्या वयर, देवान धाडलेल्या त्या पुताचे वयर सतमानता, तो आपले घर कडपाचेर बांदता. आनी खंडी जावन आमचो कडप हांगासर आसा. कडप भोव बलिश्ट ते आमकां कळीत आसा. ह्या कडपाक, ह्या भावार्थाच्या सताक आमी नमस्कार करूंक फावो. स्तुती गितां सगळें ताचे समोर या. खंडी जावन आयच्या दिसा आमी स्तुती गीत ताचें गायलें. गितां गायन आनी ताका वांकडुया. कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव, सगळ्या देवा प्रास वर्तो देव. खंडी जावन आमचो देव वर्तो जावन आसा. आमकां जाय जाल्ले सगळी तो भावीत करता, आमकां दिता. आमी त्या एका निजा देवा थंय आमचे मान बगोवंक फावो. आमच्या समाजींत जायते देव, जायते धर्म आसात. आमी त्या देवा फाटल्यान, त्या धर्मा फाटल्यान वेच्या बदलाक आमच्या एका निजा देवा थंय ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुडयो. पर्वताचे शिखर ताचे, दर्यो ताचो कित्याक ताणें तो रचला. ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भुंय ताची. येया मान आमी बगोवया. सरपडून आमकां रचलेल्या त्या देवाक आमी वंदिया. कित्याक ही सगळी पृथ्वी ताचीच. एकलो एक संगत तो म्हणटा, ही पृथ्वी भोव व्हडती, भोव व्हड. ते आमकां वर्णूंक जायना, ते आमकां पळोवंक जायना. आमी अमेझॉन फॉरेस्ट घेतल्यार थंयसर बारीस थोडेच पर्संटेज आमी ते पळयला, वा थंयसर आमकां त्या राणा विशयांत कळीत आसा. आकाश पळयलें तर 0.00 मे बी 1% की 2% की आमकां कळीत आसा. तितलेच जैते कळीत ना. उदका भितर आमकां थोडेच इल्लेशे आमी गेल्या, आनी की जैते संगत्यो त्या दर्या भितर आसात. हे सगळी आमकां कळीत ना. पूण हे सगळी रचलेलो आमचो देव, आमचो मोगाचो इश्ट, आमचे समकार आसा. ह्या सर्वां खातीर, ह्या सर्व बरेपणा खातीर, हे सगळो संवसार आमकां रचून दिल्ल्या खातीर आमी देवाक स्तुती करूंक फावो, देवाक वर्णूंक फावो. ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाक आमी स्तुती गीत गावंक फावो. आमी देवाक स्तुती करया आनी गावया गीत येसू वल्लभा कोंकणींत जेजू सोमी आमचो सडवंदार. सोम्याची स्तुती करया बुकान पेज नंबर 47 47. पदवीदार दासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा.
जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वदा जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारानी तची महिमा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारानी ताची महिमा Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानानि गौरव दिव्या सदा तका अक्षरया ध्यानानि गौरव दिव्या सदा तका अक्षरया काकुळदार आमका बक्षिता दैरानी कृपा तो वदक्षिता जेजू काकुळदार आमका बक्षिता दैरानी कृपा तो वदक्षिता जेजू काकुळदार आमका बक्षिता दैरानी कृपा तो वदक्षिता जेजू काकुळदार आमका बक्षिता दैरानी कृपा तो वदक्षिता पदकाच्या तोंडात बुडोन असलेल्या अज्ञात तुझ्या दूर नितळ तो करता पदकाच्या कोणात बुडोन असलेल्या आत्म्या मुजादून नितळ तो करता Alleluia, 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 Alleluia. मानानी गौरव दिव्या सदा तका अक्षरया मानानी गौरव दिव्या सदा तका अक्षरया जीवितान दंडची मेटा बदरकट पावय तो रावयता तुझ्या जिवितान दंडची मेटा बदरकट पावय तो रावयता तुझ्या जिवितान म्हज्या ताळ्याता बदरकट पावयर तो रावयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्याता नव्या जिविता म्हज्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता नव्या जिविता म्हज्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानानि मानानि गौरव दिव्या सदा तका अक्षरया आमीन ध्यानानि गौरव दिव्या सदा तका अक्षरया आमीन ध्यानानि मानानि गौरव दिव्या सदा तका अक्षरया Hallelujah, Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानानि मानानि गौरव दिव्या सदा तका अक्षरया मानानि गौरव दिव्या सदा तका अक्षरया. आमी कितें उतरां आतां गायता तें एक पटी चीत दिवन आमच्या मोती तावन न्ही आमच्या काळजा तावन आमी गावया.
ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव मानानी गौरव दिव्य सदा ताका आमचराया मोगाचनो रोमकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 अवस्वर 20 आनी 4 जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू देवा बापाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे खातीर निरंतरी तो मागणे करीत आसा. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 50 आनी 3 अवस्वर 12 आमी अशें आयकता, हांव सर्व आमचे भार ताणें ताचे वयर घेतल्यात आनी अपराध्या पासत ताणें सैत्य विनंती केलें. मोगाचनो आमचे खातीर विनंती केल्लो सोमी आमचे संकर आसा. मातेवाच्या वाचनांत अध्याय 20 आनी 6 अवस्वर 20 आनी 6 ताणें उंडो घेतलो, तो मोण ताच्या शिसांक दिलो आनी म्हळें घेयात आनी खायात. मोगाचनो ताका म्हण आमी सर्वांक दिल्ल्या सोम्याक आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी करया, ताका आमी वंदया. मौनपणान थोडोसो वेळ सोम्याची स्तुती आमी करची. सोम्याक आमी आराधन करया. थोडी उतरांक सर आसात, ताची जबाब तुमकां आराधन तुका म्हणून तुमी सांगचे जावन हे गितां मुखांतर गावचे जावन आसा. पयले चरण हांव गाता, मागीर ताच्या उपरांत तुमकां कळीत जातलें. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, जेजू काकुळदारा आराधन तुका, जेजू मोगाळ जेजू दयाळा आराधन तुका, जेजू काकुळदारा आराधन तुका, जेजू मोगाचा जेजू जीवाचा उड्या आराधन तुका, जेजू सर्गीच्या राया आराधन तुका, जेजू
संवसाराच्या राया Jesu podvedara aradan tuka Jesu boria gaulia aradan tuka Jesu nitidara Jesu munsubdara Jesu sargicha dara Jesu sargicha sata Jesu sargicha vate aradan tuka Jesu sargicha jivita aradan tuka Jesu amcha somya Jesu amcha deva aradan tuka Jesu amcha sarva aradan tuka Jesu amcha jiva Jesu amcha raknya aradan tuka Jesu karja sadvaisa aradan tuka Jesu sodvandara Jesu taroka aradan tuka Jesu karya ista aradan tuka Jesu shikshaka Jesu poshaka aradan tuka Jesu rakshaka aradan tuka Jesu boria gaulia Jesu amcha daira aradan tuka Jesu amcha asrya aradan tuka Jesu amcha balaike Jesu amcha buzvondara aradan
तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू प्रणिपात करता हूँ सोम्या जेजू सर पडता हूँ तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका सोम्या जेजू तुमची जबाब आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता हूँ आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता हूँ आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता आबा बापा सर्गीच्या तू बापा आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता आमच्या रचणारा आम्ही तुका सरपडून आमच्या मोगाळ बापा आम्ही आम्ही तुका तुका सरपडून आमच्या पसणारा आम्ही तुका सरपडून नमस्कार आमका आधार दितेल्या आम्ही तुका सरपडून नमस्कार आमका बुजयतेल्या आम्ही तुका सरपडून नमस्कार आमच्या राखणदारा आम्ही तुका सरपडून नमस्कार आमच्या कुटुंबाच्या आश्रया आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता आमच्या कुटुंबाच्या देवा आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता आमच्या संततेच्या देवा आम्ही तुका सरपडून नमस्कार आमच्या जीवदातारा आम्ही तुका सरपडून नमस्कार करता हालेलुया 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 मुगाचो न्हू आमकां सर्वांक एक एक नांव आसा आनी तें नांव आमकां सर्वांक मोगाचें पसंदाचें आनी आमकां तें नांव बऱ्या रितीन आपोवंक आमी खुशी व्हरता कोणी तें नांव इल्लें बदलून अशीं तशीं करून आपयल्यार वा आडनांव आपयल्यार आमकां कितें जाता बेजार जाता इल्लें दुखता आनी आमच्या हर एका नांवाक एक एक अर्थ आसात न्ही आतांच्या पयल्याच्या नांवाक तुमच्या नांवाक आनी पुरा खंडी जावन अर्थ आसा आतांच्या नांवाक इल्ले अर्थ दिवंक वा अर्थ मेळोवंक इल्लें कश्टाचें जाता कित्याक आतां मॉडर्नायज आमी नेम्स नांव आसात कितें दिता आनी आमकां ह्या नांवाक इल्ले अर्थ दिवंक वा समजून घेवंक इल्लें कश्टाचें जाता आनी खंडी जावन आमकां सर्वांक आमचें नांव वर्त्या मोगाचें आनी ह्या हर एक नांवाक कितें आसा अर्थ आसा आनी आतां म्हजें नांव घेतल्यार म्हजें नांव अविनाश म्हणून ह्या नांवाचो अर्थ कितें म्हणल्यार कळीत आसा गी कळिता कितें नाच करूंक जायनातलो ते नांवांक मात्र मनशाक न्ही आमी सगळी गंडी जावन नाच जावन येता आनी त्या विनाशा म्हणटात नासनातलो वा नासनातलो व्यक्ती म्हणून ताचो अर्थ जाता ह्या संवसारांत एक वर्तें नांव आसा गी खंयचें तें नांव जेजूचें नांव पवित्र जावं आनी खंडी जावन हें नांव भोव सत्यवंत भोव वर्तें भोव बळादीक भोव फळादीक देवदूताच्या कृत्या पुस्तकांत अध्याय 4 अवस्वर 12 आमी अशें आयकता आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना बगार जेजूचें एक पवित्र नांव मात्र आख्ख्या संवसारांत दुसरें खंयचेंय नांव आमकां सोडवून दिवंक शकना तसलें नांव पूण केवल आनी केवल एक मात्र नांव आनी तें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें तें नांव तें आमकां सर्वांक म्हाका तुका आनी सर्वांक आनी हें नांव कोण उसरता तांकां सगळ्यांक खंडीत आनी खंडीत जावन सोडवून दिवंक शकता तसलें नांव आनी हें पवित्र नांव पेद्रू वापरता खंयसर कळयता गी देवदूताच्या कृत्या पुस्तकांत कोणाक तो गूण करता तोंड्याक दरवाट्या लागीं बसून आसलेल्या तो तोंडाक म्हणटा म्हजे लागीं दिवंक कांय येनात पूण जेजूच्या नांवी हांव तुका सांगता उठ आनी चल आनी तो तोंडो कालो जाता तो तोंडो उठता आनी चलता तसलें बळ त्या पवित्र नांवाक आसात सांग ग्रेगरी ताच्या जिवितांत ताच्या ल्हानपणार तो आसलो आनी त्या वेळार ताचो बापाय आसलो तो सीक पडटा
पिडेंत वळवळटा आनी मरणाच्या तणीर आसता बेड्डार न्हिदोन आसता आनी हो ल्हानसो ग्रेगरी देवा मुखार वचून जायते विनंती करता सोम्या म्हज्या बापाक राख सांबाळ ताका बरी भलायकी दी जायते मागता आनी त्या दीस तो न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार ताका गाब्रियल बुडवो दिश्टीक पडटा म्हणटात आनी तो बुडवो ताका सांगता तूं जिजूचें नांव एका कागदार जायते पटी बरय आनी तुज्या बापायच्या उशा पंदाक दवर आनी इतलें सोपान ताका आखेर जाता आनी मुखल्या दिसा तो उठोन आपल्या आवय सरशी वेता आनी म्हणटा मम्मा म्हाका काल स्वप्नांत आंज दिश्टीक पडलो आनी ताणें म्हणलें देव जिजूचें नांव एका पेपरार जायते पटी बरय आनी पाप्पाच्या वा डॅडीच्या बेड्डा पंदाक दवर आनी तो गूण जातलो आनी आवयन त्याच भरवशान भावार्थान ताज्या पुताक म्हळें वच तूं तशेंच कर एका पेपरार जिजूचें नांव जायते पटी बरय आनी थंयसर दवर आनी हो ल्हानसो चर्को वेता आनी बापायचें नांव थंयसर जायते पटी बरयता आनी ते आपल्या बापायच्या उशा पंदाक दवरता आनी थंयसर एक आजाप राखोन आसलें थोड्याच वेळान तो बापाय उठता आनी आपलें काम करूंक प्रारंभ करता म्हणजे ताका त्या नांवाकाल थंयसर भलायकी मेळटा मगाचें खंडी जावन हे जिजूचें नांव आमकां भलायकी दिवंक शकतात आसलें हे जिजूचें नांव आमकां सर्वांक बळ घटाय सकत दिवंक शकतात आसलें आमी खंयचेय कश्टार आसूं दी खंयचेय अनवारांत आसूं दी आमकां तें राखोन व्हरचें आसलें आनी आमच्या अकरेच्या वेळाक ते आदार दिवचें आसलें ह्या जिजूच्या नांवाचे अर्थ कितें म्हणलें कळीत आसा गी जेजू जीजस येशुआ ह्या जेजूच्या नांवाचे अर्थ कितें इमॅन्युएल देव आमच्या सांगता आनी इल्लें चड जावन लग्गी आसो सोडवंदार ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा सोडवंदार आपल्या गुलामपणांतलो असलेल्या लोकांक सोडवून दिवंक आयिल्लो तो व्यक्ती आमी पोरण्या सोल्ल्यार पळयता जोशुआ कितें करता मोइजे त्या लोकांक त्या गुलामपणांतलो सोडयता पूण भासयल्ल्या गांवांक कोण आपण व्हरता जोशुआ आपण व्हरता मोगाचो न्हू जीजस आनी जेजू आनी अनेक नांव जोशुआ जावन आसा यावे अनेक अर्थ जावन आसा यावे हेल्प्स वा देव आमकां पावता जेजूच्या त्या उतराचो वा नांवाचो अनेक अर्थ जावन आसा देव पावता मगाचो न्हू ह्या वरवीं आमकां कळी जाता जेजूचें नांवच कितें जावन आसा जेजूचें नांवच एक मागणें जावन आसा हे मागण्या मुखांत आमी वापरला गी जेजूचें नांव आमच्या मागण्यांत आमी वापरला गी आमी अन्य धर्माचे थोडे व्यक्तीक आमी पळयता तांणी कोंत तांचे एक रितीचे कोंत काणयो तांणी कितें म्हणटात कितें सांगून येतात मागणें सांगतात गी मागणें सांगता जावंक पुरो पूण प्रत्येक रितीन कितें म्हणटात तांच्या देवाचें नांव कितें म्हणटात हां जापा करतात आमी करता गी आमी करूंक फावो थोडे फावटी आमकां मागणें करूंक जायना मागणें करूंक कशें जाता हर एक वेळार आमकां मागणें करूंक जाता गी थोडे फावटी वेळाचो अभाव आसता थोडे फावटी मागणें करूंक कस जातात थोडे फावटी मागणें करूंक समजना थोडे फावटी कळना थोडे फावटी कश्ट भोगतात थोडे फावटी मोतीचें नासमाधान आसलेल्या वेळार मागणें करूंक जाता गी खंडी जावंक जायना बेजाराय आसतना मागणें करूंक जायना देदेस्पर जाता आसतना आमकां मागणें करूंक जायना आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां मागणें करूंक जायना पूण त्या वेळार एक ल्हानशें मागणें आसा तें जावन आसा जेजू तें जावन आसा जेजूचें पवित्र नांव मोगाचें न्हू आमी कश्टार आसतना बेजारायर आसतना हें मागणें बऱ्यांतल्या बऱ्या रितीन वापरूंक आसा खंडी जावन आमी सर्व हांगासर मागणें करूंक आयल्या आमच्या जायत्या जाणांची मोतीची चिंताप मागणें म्हळ्यार कितें तुमच्या प्रकार
मागणें म्हळ्यार देवा लागीं मागचें म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, म्हाका व्हडलें घर जाय, म्हाका व्हडलें कार जाय, म्हाका भांगर जाय, आसबदीक जाय, म्हाका शांत समाधान जाय, मोतीक हे सगळी सामान्य जावन मनशां थंय आसची एक स्वभाव वा एक अत्रेक म्हणयत. मागचें म्हळ्यार आमकां गरज कितें आसा तें आमी सोम्या लागचें मागोवन घेवचें म्हणलें आमच्या मतीर आसा. पूण मागणें म्हळ्यार केवल देवा लागीं आमकां कितें गरज आसा तें मात्र मागचें न्ही. बगार हर एक संगती सोम्या लागीं उलोवचें, सोम्या लागीं वेळ करचें. कोणी एकलो येवन त्या आक्रेक बसोन सोम्याक दिश्ट घालता तर तेय मागणें जावन आसा. मुगाळ भाऊ भयणीनो, एक काणी अशी आसा. एका इगर्जेंत एकलो पोरणे वस्तूर घाल्लो, मेळे जाल्लो, तो येवन सदांच आक्रेक बसतलो आनी साक्रामेंतांतल्या चिजूक सदांच पळयतलो. आनी एक दीस हर एक दीस म्हणल्यार बरी एकलो याजाक ताका पळयता आनी ताका इल्लें एक रितीचे एक त्या व्यक्ती थंय कितें की बगता आनी तो हर एक दीस पळयता. वो व्यक्ती केवल बसता, पळयता आनी येता. आनी एक दीस तो याजाक ताच्या कुशीन येता आनी विचारता, काल सायबा तूं हांगासर हर एक दीस बसताय पूण सोम्या लागीं तूं कितेंच मागनाय, उतरां मुखार मागनाय. ताका तो व्यक्ती म्हणटा, हांव थंयसर बसोन जेजूक पळोवन आसा, जेजूचें नांव काडन आसा आनी जेजू म्हाका पळोवन आसा आनी तो म्हाका म्हज्या नांवान आपयते आसा. मोगाचें न्हू, खंडीत जावन जेजू आमकां आपयता. आमी त्या आपोवण्याक जबाब दिवंक जायचे. आनी हे जेजूचें नांव आमकां कितें करूंक शकता? जेजूचें नांव आमकां समाधान हाडून दिवंक शकता. इजाया प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकाक उगडापे जातलो. हात म्हणजे थंयसर जेजू म्हणून स्पश्ट जाता. आनी जेजू सोडवून दिवंक आयलो आनी तो जेजू आमकां सर्वांक समाधान दिवंक शकता. तसलो जेजू, जेजूचें नांव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमी नव्या सोल्ल्यांत पळयता, सैत्य जण गूण जाले तांच्या भावार्था खातीर लागून आनी ताचे उपरांत शिसांनी त्या लोकांक, पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक गूण केले जेजूच्या नांवान. आनी ते 72 जण धाडिल्ले फाटीं येतात आनी म्हणटा, कितें म्हणटात? सोम्या, तुजें नांव काडल्यार पुरो सैतान पळटात, पिडेस्त गूण जातात. खंडीत जावन हे जेजूचें नांव भक्तीन, भावार्थान, बरवशान आमी केन्ना म्हणटा, आमचें तें बरेपण आमी जोडूंक शकता. मोगाचें न्हू, हे जेजूचें पवित्र नांव ह्या कोंताच्या मुनया मुखांत्र आमी सोम्या लागीं उसारया, सोम्या लागीं मागया. सोम्या आमकां पाव, सोम्या आमकां सोडवून दी. तुमचें कोंत आसा तर तुमी कोंत काडचें आनी वर्त्या मोगान, वर्त्या बरवशान हे सोम्याचें नांव ह्या कोंता मुखांत्र आमी उसारचें. आनी खंडीत जावन आमी कितें ह्या मुत्रा मुखांत्र मागता, खंडीत जावन आमकां मेळटलें. जेजू क्रिस्ता, 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 जेजू क्रिस्ता,
Gesù Krista, 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 Gesù Krista. खंडी जावन हे आमचे मागणे सोम्याक पावतले. खंडी जावन आमी मागल्ले आमकां मेळटले म्हणल्यार ती बरवशान फातयेन आमी हे मागणे म्हळें सोम्याचें पवित्र नांव सोम्या मुखार उसारलें. मुखाचें सोम्यान आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केलां. आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. आमचें जिवीत ताणें नंदन केलां. खंडी जावन आतां एक घडीभर आमी दोळे धांपून सोम्याचे आशिर्वाद उडास करूंक प्रयत्न केले तर खंडी जावन ताका मीत नासचेना, मीर आसचेना. अपरिमीत जावन आसा सोम्याचे सडवून सोम्याचे आशिर्वाद आमच्या जिविता वयर. त्या सर्व बरेपणा खातीर सोम्यान आमच्या वयर वतल्या सर्व बरेपणा खातीर आमी हर एक घडये हर एक वक्ता सोम्याक अर्घ दिवंक फावो, होगलाब दिवंक फावो. तर एक घडीभर सोम्यान आमच्या जिवितांत वतुल्ली सर्व बरेपण सर्व आशिर्वादां आमी उगडासाक हाडया. तुमची जबाब अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. तूं नीज ह्या उंड्या रुपार आमचे खातीर हजार आसाय देखून अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्यात म्हज्या काळजा. म्हजो हर एक घडये अपरिमीत मोग करन हो मोग नियाळूंक तूं ह्या उंड्या रुपार आमचे समकार आसाय आनी आम हर एकल्या थंय येताय देखून अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. मोगाळ सोम्या हो नवो दीस तुवें आमच्या जिवितांत फावो करन प्रत्येक रितीन आमी पैन करता आसतना आमकां राखून ह्या वेळा ह्या वक्ता आमकां सर्वांक हांगासर येवंक फावो केलाय आनी तशेंच ताचे बराबर आमकां सर्वांक तुजे अर्घ स्तुती गावंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. मोगाळ सोम्या तुजे दैवीकपण तुवें लिपोवन मनशापण घेवन ह्या संवसारीत आम हर एकल्याच्या खातीर येवन तुकाच तुवें कुर्सार किळोवन तुजें रगत संपूर्ण रितीर आम हर एकल्या खातीर वारोवन तुजें काकूळत आम सर्वांच्या वयर वतुल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. म्हाका जिवीत म्हणलें देणे तुवें फावो करन सस्नीक जिवीत तुवें बासयल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. मोगाळ सोम्या तूं म्हजो विश्व म्हज्या जिवाचो स्वास जावन म्हाका आदार दिताय आनी ताचे बराबर म्हाका
म्हजो वाटो उजवाडायताय आनी म्हाका शांत समाधानीन बरोवन तुज्या गोपान तूं सदांच घेताय देखून अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा मोकळा सुम्या हांव पातकी तरी म्हाका सदांच तुजे थंय तूं आपयताय म्हाका बक्षिताय म्हाका तूं आदार दिताय म्हाका तुज्या गोपांत घेताय देखून अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा मोकळा सुम्या म्हज्या जिवितांत येवचे हर एक कश्ट दुख दोनी बेजाराय खुरीस तूं फुड करूंक ते भोवन व्हरूंक तूं म्हाका तांक दिताय देखून अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा म्हजे सर्व मागणी तूं आयकताय आनी म्हज्या जिवितांत बरवसो जाताय देखून अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा मुगाचो आमच्या काळजांत ही जायती अत्रेग आशा आसात अर्गावक लावपाचे उले आसात ते सर्व आमी मती हाडया जाता तर ते उक्त्यान आमी सुम्यांत येवसारया म्हजे पैन शाबितायचे बरेपणाचे तूं करताय देखून अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा 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 सुम्याक आमच्या रचणाराक आमच्या पर्सनाराक आमकां आशिर्वाद आनी बडच्या आमच्या दाताराक आमी हर्शिया ताका आमी अर्गां दिवन गावया वंदिया सर्वेस्पराक ताका नावाडया कोंकणी भक्ती गिता पुस्तकांत यू आर पेज नंबर 389 389 सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या
वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या गीताचे गाव्या मधुनादा गाव्या स्तुती ताची उल्हासा बाप तो सर्वांचो मोगान आमकां पोसो बाप तो अदीक मोगाचो वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या देवानी राय तू पळवून वतो रस्ता सर्गां संसासो महिमानी स्तुती वियोलविण्याचेरी वंदन ताचे चरणी वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या मोगाचें नांव देवाचें उतर आमकां उजवाड दिवचें आसलें हें देवाचें उतर आयकोंक समजून घेवंक आनी जियोंक आमकां आदार दिता पवित्र आत्मो हो पवित्र आत्मो आमकां सक्तेन भरता ह्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागून घेवया पवित्र आत्म्या आमचेर देवून येवन दी म्हण आतां आमी मागया रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 अवस्वर 20 आनी 6 अशें म्हणटा आमी अस्कत आमकां मागोंक जायनासलेल्या वेळार उतरावर्त्या उसारूंक जायना तो पवित्र आत्मो आमचे खातीर सुस्कान विनंती करतलो आमचे खातीर तो विनंती करते आसा आमकां ते देवाचें उतर आयकोंक समजूंक आमकां आदार दिता ह्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया पवित्र आत्मो आमचे वयर देवून येवन दी म्हूण मागया पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये आमचे काळीज तूं उक्तें कर हे देवाचें उतर आयकोंक तें समजून घेवंक तूं आमकां आदार पाठय मोगाच्या उज्यान आमकां बर तुजें दैवीक सकत आमकां अनुभव करूंक तूं आमकां आदार पाठय म्हज्या मतीर आसचे काळोखाची चिंतना काळोखाच्यो सक्त्यो सर्व तूं हुमटून काडून उडय उजवाडाच्या त्या स्वताक उजवाडाच्या त्या सक्तेक आमचे दे तूं बर म्हजे घुसपड गोंदळाचें जिवीत ना समजोनेचें जिवीत तूं म्हजें तावन काडून सोड सोम्या मोगळा पवित्र आत्म्या तूं आमचे वयर देवून ये नितळ कर म्हाका निर्मळ कर पवित्र कर म्हाका तुज्या कृपेन बर मोगळा पवित्र आत्म्या म्हाका सत शिकय धैर लाभय कशें तूं त्या शिसा वयर देवून आयिल्ल्या वेळार बियान थंयसर भितर बसलेले ते आपोसल धैर्यान म्हणल्यार बरी भायर वेतात आनी सोम्यांक तांच्या उतरांनी आनी तांच्या कन्येन प्रगट करतात आमी सर्वांनी तुज्या सक्तेन बरोन आमच्या जिविता मुखांत आमच्या उतरां मुखांत तुका प्रगट करूंक तूं आमकां बळ दी आदार दी म्हाका जन्वायेन बरो देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हज्या मतीक शांत समाधान दी म्हजे काळीज उदार कर कशें धरण दोवाक ताण येता कशें गाय त्या तेला मुखांत गूण जाता कशें भांगार उज्यांत घालून तापास नितळ करता तशेंच म्हाकाय पवित्र कर म्हाकाय नितळ कर म्हाकाय परिशुद्ध कर मोगळा पवित्र आत्म्या आमचे वयर देवून ये म्हजे वयर देवून ये ह्या घडये
तूं म्हज्या हर एकल्याच्या भाव भयणीचे वयर देंवन ये आम्हा सर्वांक आपण नितळ कर पवित्र आत्म्याक आमचे वयर मागून काव्या गीत पवित्र आत्मना वरवा करुणिसो हो देवा ಸೌಮ್ಯಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯಾ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 104 104 ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕೈಕ ದೇವರು ಯೇಸುವೆಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವಾ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವಾ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವಾ ಕರುಣಿಸಿರೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕೈಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವಾ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಕರುಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವಾ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ರೋಷಾದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ನೀಗಿಸಲು
ಶಾಂತಿಯಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ जे उतार ऐकून तू समजून घेवंक आनी आमच्या जिवितांत ते जिवीत जियोंक तूं आमकां आदार काडय पवित्र आत्म्यात आमकां तुजे सत्तेन भर तुज्या बळान भर आनी तुका आमी साक्षी जावन जियोंक तूं आमकां आदार दी नितळ कर पवित्र कर निर्मळ कर तुज्या उज्यान आमकां भर आनी आमचें मन देवाच्या उतराक आशेवंक देवाचें उतर ते समजून घेवन त्या प्रमाणे आमी करूंक आमकां आदार पाठय पवित्र आत्म्या आम हर एकल्याच्या वयर देवून ये ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ Hallelujah, 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 hallelujah. ये जेजूच्या पवित्र आत्म्या जेजू बसलेल्या पवित्र आत्म्या स्तुतीत बाबा पवित्र आत्म्या जय जय तुका सोम्या पवित्र आत्म्या आमचे देवानी आम हर एकल्याच्या वयर देवानी पवित्र निर्मळ कर सत्तेन भर बळान भर आमचे जिवीत या संसारी फळादीक फळां बरी कर हे देवाचें उतर आमच्या शिरस्विनांनी काळजांत रोमून आमच्या मतींत तें दवरन तुका फावो जावचें तसलें तुका मांडटा तसलें जिवीत ह्या संवसारी जियोंक तूं आमकां बोळ दी तूं आमकां आदार दी तुज्या जन्मायेन आमकां बर हालेलुया 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 मोगाचें न्हू उबें रावया देवाचें उतर आमी आयकुया लुकाच्या सुवातेंत वचप एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणेकर नासलो मागणेचो तस शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें सुम्या जो हांव आपल्या शिसांक शिकयले बरी तूं आमकां मागणें करूंक शिकय तो वळतो तांकां सांगूंक लागलो तुमी मागणें करतना अशें म्हणा बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं आमचो दिसपरतोक राज हर एक दीस आमकां दी जशें आमचे सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी आमकां थाळ्ळें दवरी नाका उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या आनी तो मध्यानेर त्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे उसणे दी पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित्त आमगेर येवन पावला ताका वाडटा म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना आनी चिंत्या तो तसो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका तशी नाका दाराक कीळ घाल जाल्यार म्हजी भुरगीं म्हज्या पासलेन न्हिदल्यान आतां उठून तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जावचें ना हांव तुमकां सांगता इश्टाक ते पासत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासतना ताणें विसारलेल्या खातीर पुणी उठतलो आनी जाय तितलें दितलो देवाचें उतर हें तुका क्रिस्ता बसया मोगाळ भाव भयणीनो ह्या देवाच्या उतराचे वयर ल्हानसो एक मोठो असो नियाळ आमी करया जेजू मेलो जेजू जिवान जालो जेजू देवाच्या उजव्याक बसला मुखार तो आम्हा हर एकल्या खातीर विनंती करता कळमीत नासतना विनंती करता आनी आमी पवित्र आत्म्या विशीं आयकल्लें आमकां केन्ना मागोवंक जायना त्या वेळार तो पवित्र आत्मो हुस्कान हुस्कान आम्हा हर एकल्या खातीर विनंती करता सांत भक्त आमच्या खातीर कितें करनासात आमी पातयेत हांव सांत भक्त
तांच्या त्या शांतीपणाच्या जिविता मुखांत येदोळूच देवाच्या समकार आसात. मरी देवाच्या सद्रे मुखार आसा आनी ही सकड सांत भक्त सांती सांतिन्यो आनी मरी आमच्या खातीर कळमीत नासतना देवा लागीं विनंती करतात. आज बुडवे आमच्या खातीर मागतात आनी आमी सर्वांनी कितें करूंक आसा? आमी मागोवंक आसा. आमी आमच्या खातीर मागोवंक आसा आनी आमच्या भाऊ भयणी खातीर तुमच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसल्यात तांच्या खातीर ह्या फिरगजेंत ह्या हांगासर आयिल्ल्या सर्वां खातीर आमच्या मोगाच्या व्यक्ती खातीर आमच्या राष्ट्रा खातीर आनी सगळ्यां खातीर बऱ्या मनाचे व्यक्ती मात्र मागोवंक शकतात. तुमी एकामेका खातीर मागा आनी तुमकां कितें मेळटलें? रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकत हांव, एकामेका खातीर मागा आनी तुमकां कितें मेळटलें? तुमकां भलायकी मेळटली, तुमकां समाधान मेळटलें, तुमकां भलायकी मेळटलें. आनी बऱ्या व्यक्तीचें मागणें भोव बळादीक, भोव सक्तेवंत आनी भोव फळां भरीत. खंडी जावन आमी केन्ना आमच्या भाऊ भयणी खातीर मागता. आमचें मागणें कितें जाता? बऱ्या व्यक्तीन केल्लें मागणें जाता. आमी एकामेकाचो मोग करता. ह्या मुखांत आमी बरें जावंक शकता आनी बरें जाल्ल्या आमचें बरें जावन केल्ल्याचें मागणें भोव बळादीक. आनी केन्ना आमी हेरां खातीर मागता, आमचें मागणें कितें जाता? बळादीक जाता, सक्तेवंत जाता आनी खंडीत जावन फळां भरीत जाता. हांगा आमी सकडी आयल्या मागणें करूंक. आनी मागणें आमी कशें करचें? मागणें आमी दोन संगते मुखांत करूंक आसा. एक भावार्थान आनी दुसऱ्यान तिरासेनेन आमी मागणें करूंक आसा. जायते रितीचे मागणें आसात न्ही. खंयचे पुरा संगीत गी 3 विध आसात ना सामान्य जावन. ताज्या उपरांत जायते रितीचे मागणें आसात. खंयचे पुरा 3 रितीचे 3 विधानां मागणें करचें. वैयक्तीक, मागीर कम्युनिटी प्रेयर सारकें. कम्युनिटी प्रेयर समुदायाचें मागणें. ताज्या उपरांत वोकल प्रेयर आमी म्हणटा. वोकल प्रेयर म्हळ्यार आमचे भावार्थाच्या उसांनी वा मागणी आमी कितें सक्कडी आसा ते सक्कडी बरोवन घाल्ले आसा आनी ते आमी उसारता आसतना आमी वोकल प्रेयर आमी ते म्हणटा. आमच्या उतरां मुखांत आमी देवा लागीं विचारचें, देवा लागीं मागचें, भावार्थान पात येवचें, हें सक्कड वोकल प्रेयर. कम्युनिटी म्हळ्यार हे आतां आमी आराधन चलोवन आसा. हें कसलें मागणें जाता? समुदायाचें मागणें जाता. आमी सांगाता येता आनी मागता. आनी ताच्या बराबर वैयक्तीक मागणें आसा. वैयक्तीक मागणें कशें? आमी मिसा पयले गी, आराधना पयले गी वा आराधना जाता आसतना एकलोच येवन दिंबयेर पडटा आनी सोम्या लागीं आमी उलयता, आमी मागता, आमकां गरज आसलें उसारता, ताका अर्गां दिता, आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दिता. आनी थोडे रितीचे मागणें अशें आसा, थोडे जण येवन हांगासर पडटात, तेही एक रितीचे मागणें. थोडे जण दिंबयेर पडटात आनी थोडे जण इगर्जेर येवन केवल बसतात, मौनपणान बसतात. हेय जावन आसा मागणें. दुसरे रितीचे मागणें आसात आनी हे सगळे मागणें बरें. आनी आमी सर्वांनी हे सर्व मागणें कशें करूंक आसा? भावार्थान आनी तिरासेनेन करूंक आसा. भोव व्हडलें मागणें खंयचें म्हणलें कळयता गी? भोव व्हडलें मागणें खंयचें? सक्रामेंताची भेट. करेक्ट. मिसाचें बलिदान भोव व्हडलें मागणें आसा. काल्या खातीर त्या मिसाच्या बलिदानांत जेजू क्रिस्त येता एक वांटो. सकट रितीचे मागणें आसात. आमी पुडशांवांत येता. पुडशांवांत येत आसतना गीत गावन येता. आनी गीत गावचें म्हळ्यार सोम्याक अर्गां दिवचें, सोम्याक होगलाप दिवचें. आनी हे एक रितीचे मागणें. उपरांत आमी पातकाचे बोगसाणें मागता. बोगसाण्याचें मागणें आमी सोम्या लागीं मागता. म्हजी सर पातकां धुवन काड, सर पातकां तांव नितळ कर, बोगसाणें मी मागता. ताज्या उपरांत कितें आसा? आमी थंयसर वचून सुवार्ता प्रकट करता. देवाचें उतर आयकता. आनी ताज्या उपरांत देवाच्या उतराचे वयर
आमी कितें करता नियाळ करता देवाचें उतर वाचचें आनी ताचे वयर नियाळ करचें एक वर्तें मागणें आनी आमकां देवा लागीं संबंद दवरूंक देव आमच्या जिवितांत कितें खुशी व्हरता तो कितें आशेता म्हणलें समजूंक हें मागणें आमकां आदार दिता ताजे उपरांत मिसाचें बलिदान जेजू संपूर्ण रितीर थंयसर उंड्या रुपार येवचें ताज्या की पयलें आमी मागता इंटरसेसरी प्रेयर आमची प्रार्थना आमी सोमया मुखार दवरता इंटरसेसरी प्रेयर आमी सोमया लागीं मागता सोमया आमकां ह्या संगतेची गरज आसात ताज्या उपरांत आमी थंयसर आखेर करना बगार हें देवाचें उतर जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत घेवन भायर वेता आमच्या घरांनी येता आनी तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियोंक प्रयत्न करता आनी खंडीत जावन हें सगळें देवाचें उतर आमकां भोव गरजेचें भोव उत्तीम मोगाळ भाव भयणीनो हें देवाचें उतर आमी खंडीत जावन भक्तीन भावार्थान तिरसनेन मानून घेवंक आसा एक काणी अशी आसा एकलो चरको एक दीस गोरवांक सरयतलो तो गोरवांक सरयत आसतना इगर्जेची गांठ जाता आनी तो पळयता जायते जण इगर्जेक वचून आसात ते मागणें करूंक वचून आसात आनी ह्या चरक्याक ही आशा जाता कित्याक तो दुबळो आसलो तो चिंतलो हांव वचून थंयसर जेजू लागीं मागलें तर देवा लागीं मागलें तर खंडीत जावन ते सर्व आमी मागले तो आमकां दितलो पूण कितें करचें म्हज्या लागीं गोरवां आसात गोरवांक सोडून हांवें थंयसर वचोंक जायना आनी थोड्या उपरांत थोड्या वेळा उपरांत हो मागोवंक आरंभ करता हांव थंय वचना हांगासर मागता देवाक म्हाका कितें जाय म्हणलें कळीत आसा हांव मागता म्हणटा आनी म्हणटा ABCDEFG ताच्या उपरांत Z म्हणसर म्हणटा परत्यान ते रिपीट करता रिपीट करनास आसतना थंयसर एकलो मानेस येता मानेस पाशर जावन सो पळयता वो ABCD म्हणचे आनी ताचे लागीं विचारता कितें एग्जामा आमी शिकते ताय म्हण विचारता ताका तो चरको म्हणटा ना हांव देवा लागीं मागतें आसा हांव देवा लागीं मागतें आसा एक कसलें मागणें म्हणलें तो विचारता ABCDर मागोवंक जाता गे म्हण ताका तो चरको म्हणटा ABCDंत Z म्हणसर आमी शब्द करूंक जाता आनी देवाक कितें म्हाका जाय म्हणलें कळीत आसा आनी तो हे सगळे शब्द ओट्टूक घालन म्हाका कितें गरजेचें तो खंडीत जावन दितलो म्हणलें हांव बरो आसा आनी हांव मागता म्हाका न्हू हे जावन आसा त्या भुरग्याचे फातयेनी भावार्थ आनी साद्या रितीर ताणें मागलें एक घडीत खंडीत जावन आमी सर्वांनी ह्या फातयेनेन बरवशान सोमयाक आमचे मागणें आमी उसारूंक आसा खंडीत जावन अब्राहामान खालती विनंती सोदोम आनी गोमारा खातीर त्या भाग्यवंता खातीर केलें तो देवा लागीं चर्चा करूंक लागलो देवा लागीं विनंती करूंक लागलो तो म्हणटा थंयसर 50 40 30 25 एकलो 10 अशे भाग्यवंत बरे व्यक्ती थंयसर आसात तर तो तूं गांव वांटोवंक शकताय गी देव ताच्या विनंतीक ताच्या मागण्याक कान दिता मोगाचें न्हू आमी सर्व आमच्या मोगाच्या इश्टाची देवाची भुरगीं आनी तो सर्व आमची मागणी आयकता त्या बरवशान आनी त्या तिरसनेन आमी मागोवंक प्रयत्न करूंक आसा आयच्या आमी आयकल्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू आमच्या बापा मागणें आपल्या त्या शिसांक शिकयता आनी कशें आमी सगळ्यांनी तिरसनेन मागाचें म्हणलें आमकां दुसऱ्या भागांत तो कळीत करता मोगाचें न्हू आमी आमकां सर्व दिवच्या आमचे गरजो सुदारचुच्या त्या सोमयाक आमी अर्घां दिवया तो आमचे हर एक गरजो सुदारचिता हर एक मागणें आयकता ताका आमी अर्घां दिवन गावया ताळयो पेटून गावया उबी रावया आनी गावया पेज नंबर 83 83
यो पेटून गाऊया रसना रागना वाढूया पेटून गाऊया रसना रागना वाढूया सगळे आमचे सक्तीन गाऊया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गाऊया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 पत्कतावन सुडका दीव संसाराक आयलोलो पत्कतावन सुडका दीव संसाराक आयलोलो सर्गी सोतो दारवाटो आमकां उक्तो केल्लोलो सर्गी सोतो दारवाटो आमकां उक्तो केल्लोलो हालेलुया 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 कीर्तनांत तो आसा कीर्तना तो ऐकता 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 पत्का आमची बोक्सिता इष्ट आमचो तो जाता पत्का आमची बोक्सिता इष्ट आमचो तो जाता हालेलुया 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 निर्मळ आमच्या काळजातावन गांवच्या कामी गायना 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 आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान हालेलुया 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 मोगाचनो तिबेर आमी बडया मोगांनी तुमी घेतल्यात सदांनी तुमकां मेळटले बडयांनी तुमकां उक्ते जातले म्हणलें बरवसो दिल्लो आमचो सोमी आमचे सुमकर आसा ताज्या मुखार सर्व आमची प्रार्थना आमी उबारुया तूं खंडीत जावन आमकां आयकतलो आनी मागयल्ले आमकां सर्वांक तूं खंडीत जावन दितलो शिरकाच्या पुस्तकांत आमी आयकता सूर्यपंथा येवच्या हर एक संगतेक ताचो वेळ आसा ताचो सुमळो काळ आसा आनी सोमयांक कळीत आसा आमकां कितें गरजेचें खंयचे गरजेचें आनी केदाळा तें गरजेचें ते हर एक संगती त्या त्या वेळाक त्या त्या काळाक तो गरज आसलो तो आमकां पावीत करतलो मोगाचे न्हू आमच्या सर्व गरजां खातीर ह्या वेळार मागया प्रत्येक रितीन मागया आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांत माया मोग एकवट असो स्पिरीट आसा जावच्या खातीर राजी संदन जावच्या खातीर कुटुंबांतल्या सर्व सांद्या खातीर आमी मागया सर्वांनी एकामेका माया मोगान जियोंक आनी प्रत्येक रितीन सर भुरग्यांनी तांचे शिकप बऱ्या रितीन शिकोवन तांचें भविश्य रुपीत करचें ह्या संदर्भी वायट संवयांक बली जायनासतना तांचें जिवीत बऱ्या रितीन जियोंक तूं तांकां सोम्या आदार पाटय प्रत्येक रितीन युवा जावन असो आमी उगडास काडटा तांचें शिकप जावन तांचें भविश्याचे फुडार तांणी बांदच्या ह्या वेळार तांकां बरें काम बरो सांबाळ बरी भलायकी तूं तांकां दी घरांत असले सर मालगड्यां खातीर आमी मागता तांकां तांच्या त्या आख्रेच्या घडये तूं तांकां आदार पाटय तांचे कश्ट पिडा शिडा तूं तांकां सोसून व्हरूंक आदार दी तांकां बोळ भलायकी मतीचें समाधान दिवन तूं राखून व्हर परगांवांत काम करचे आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागता सोम्या
तांकां तांच्या कामांत ती रसन लाभय ताचें काम बऱ्या रितीन करूंक तूं तांकां बळ घटाय आदार दी म्हूण तुजे लागीं परतून मागता हांव हर एकल्याच्या जिवितांत आमी मागता आमचो तो भावार्थ तीर कर तुजे थंय तीर पात येवंक तुजे थंय पाटी येवंक वायट संवयांक बाली जावन भायर गेल्ल्या वा भावार्थांत तीर नातलेल्या त्या सर आमच्या भाव भयणीचो आमी उगडास करता तांकां सर्वांक तुज्या पाटी तुज्या तूं गोपांत घे वैयक्तीक आमच्या पवित्रपणा खातीर आमी मागता आमचें जिवीत पवित्रपणाचें जिवीत जावंक आनी आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत अभिवृद्धी आसा जावंक आमी मागता मोगळा सुम्या सैतानाचे सकत सैतानाचे पासतावन आमकां सुटका दी मागण्याचे जिवीत म्हजे कन्न घेवंक तूं म्हाका आदार पाटय म्हज्या जिवितांत हांवें करचे सर्व विसोन बऱ्याक करन ते विसोन मुखार म्हजें जिवीत अभिवृद्धीचें जिवीत जावंक तूं म्हाका आदार पाटय सुम्या आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकांय तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं तो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र सभे खातीर आमी मागया सगळ्या पवित्र सभेंत एकवट माया मोग सिनोडालिटी येवच्या खातीर पाप साहिबान बिस साहिबांनी सोर याजकांनी धर्मीकांनी आनी लायकांनी देवाच्या उतराक कल्तीमान घालन देवाचे आदर्श जावन ह्या संवसारी जियोंक तुका सुम्या ह्या संवसारी आमच्या उतरांनी आनी आमच्या कर्णेनी प्रगट करूंक आमची काळजां मना उगड पवित्र सभा वाडच्या खातीर आमी मागया पवित्र सभा चलोन वाडोवन व्हरच्या सर्व वाडोवंक कारण जावच्या सर्व मिशनरीक तुज्या हाती समर्पण दिता हांव जायते मिशनरी भारतांत तशेंच उरलेल्या गांवांनी कश्टान आसात दगदोन सापडोन आसात तांकां तूं आपडून गुण कर तांकां तांचे मिसांव धैर्यान बळान आनी अत्रेगान ते मिसांव मुद्दरून व्हरूंक तूं तांकां आदार पाटय पवित्र सभेच्या संध्यांनी पवित्र जावन तांचें जिवीत एकामेकाक उदाहरण जावचें जिवीत जियोंक तूं तांकां आदार पाटय आमच्या पवित्र सभेंत देव आपोवनी फुलोवन येवन दी म्हूण आमी मागया देवाची उतर प्रगट करच्या त्या वर्त्या कामांत आमच्या युवक आनी युवतींनी देवाच्या उतराक आयकूंक आनी देवाचें उतर प्रगट करच्या त्या वर्त्या मिसावांक सई सांगून मुखार येवंक तूं तांकां आदार पाटय इगर्ज मातेंत क्रियाळ सेवा दिवच्या सर्व संद्या खातीर आमी मागता तांणी तांची सेवा बऱ्या रितीन वर्त्या रितीन दिवन आसतना तांकां त्या सेवेक वर्त्या मापान तूं प्रतिफळ लाभय फिरकस कुटुंबा खातीर आमी मागता फिरकस कुटुंब एकवटांत माया मोगान जियोन सर्वांनी बऱ्या रितीन सर्वांक बऱ्या भलायकेंत तूं दवर सर्वांक राखून व्हर म्हूण तुजे लागीं मागता आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मोगाचें न्हू जायती मागणी जायती विनवणी आनी जायते हर जायत्यो गरजो आसात त्यो सगळी गरजो सोम्याक आमी समर्पया सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करन गव्या गीत हे देवडा सक्रामेंता Devoda sacramenta sastrang nama koruya purvilyatya rupa bodla novyuriti adarya salvon vecha hustat vishvya पावार्ताचे बोल देव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासाने स्तुती जावं पृथ्वी महिमा सजना सजना एका स्थळ्यान हसिता तुका
प्रार्थूया. ए देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडा स्वयंका सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सरकू. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. देव बरो दीस मागता तुमकां समय सांग ह्या नोवेनाच्या मिसाक बरो येवकार मागता. आयची मिसां अशीं आसात. फ्रँकलिन मातायस 55 आज तसो जल्मा दीस बरो जल्मा दीस आमी मागता. शारोन कुटिनो जर्मनी कियोन आरान्ना मोडबेळ्ळे कॅन्यूट मचादो पांगडा राधा रुथ मनोहर टायटस वेगस कारकाळा रॉबर्ट लोबो बायदल येवडो हिल्डर डिसोजा कुंदापूर प्रिया रायन रॉड्रिगस शंकरपुरा सिल्वेस्टर डिसोजा कुंटलपडी येवडो किरण मोनिशा डिसोजा पेत्रे फ्रांसिस मिनेजेस कुटाम दुपदगट्टे क्लियोना डॅफ्नी क्वार्टर्स दुबय लूसी फॅमिली उडपी तेरेजा नोरोन्ना उद्यावार मेरी आयवन नोरोन्ना शिरवां वालेरियन लिली डिसोजा शिरवां मेरी डिमेल्लो आनी कुटाम हिरगान दुल्सिन गोन्साल्वीस गुंड्याडका हांच्या सर त्या सावन पासत माग्या. विशेष त्या सावन पासत भेटयता वॅरन डिमेल्लो दुबय आरुण आल्वारीस मोडबेळ्ळे मेल्विटा पिंटो गुंड्याडका मॅथ्यू डिसोजा सुरतकल बेनेडिक्टा आंद्रादे बैदल येवडो शानी सेरावो कॅनडा पवित्रा राज मँगलोर विन्नी मेरी मस्करेनियस कारकल टाउन हांचे विशेष ते सावन पासत माग्या. आज जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां तेरेजा नोरोन्ना उद्यावर सांत लॉरेन्साची विशेष आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर मागता. सांत लॉरेन्साच्या मानाक हे नोवेनाची मुर्दोम जावन आसात. बेनेडिक्टा डिसोजा बेलतंगडी चार्ल्स आयरीन फर्नांडीस चर्च बीवाडो हर्षित मँगलोर मनविता मतायस कॅनडा मेल्विटा पिंटो गुंड्याडका नतालिया पिरेरा मियार हांचे सर ते सावन पासत इराद्या पासत सान लॉरेन्साची मजत घेवन माग्या. आज ह्या नोवेनाच्या दिसा 6व्या दिसाच्या नोवेना दिसा प्रत्येक तरान 9 दिसाची नोवेन धरूंक आयिल्ल्या सर भक्तिकांचेर हे विक्षण करतलेच्या आमा समेस्तांचेर आनी आमचेर देवाची कृपा माग्या. ह्या नोवेनाचो फळ हर एकल्याक लाबूं दी म्हूण माग्या. प्रवेश गीताक आतां आमी सुरवात करया. पेज नंबर 95. Singing
वाळफांकय सर्गीच्या राजाच्या कुरपेसरी देवोने वेगीस मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कुरपेसरी देवोने वेगीस मोगासरी ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 41 41. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो एका काळजाची आणि एका मनाची जावन ह्या एवकारिस्तीक बलिदानांत वांटो घेवंक आमी सर्व संगतात जमल्या. आज आमी सान लोरेसाच्या मानाक 6व्या दिसाचे नवेन संभ्रमता. तशेंच जेजूच्या रुपांतराचे फेस्त आचरण करता. रुपांतर म्हळ्यार जेजून आपले दैवीक रूप उगडापें करचें. हे घडीत जेजूच्या संवसारी पैणाच्या आनी कश्ट मरणाच्या मदेगात घडलेलें जावन आसा. आयच्या नोवेनोचो विशय बक्षण्यान आनी राजी संदनान जियेव्या. देवाचो मोग आनी ताची दया अनुभव केल्ल्या वरवीं हेरांक बगसूंक आमकां साध्य जाता. आमच्या दुस्मनाक बगसून राजी संदनान जियोंक मागणे एक बळादीक हातेर. आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा पासत मागता. कुटुंब देवाचें वर्तें देणें. देवान फावो केल्लें कुटुंबाचें देणें आमी संतोशान समाधानान आनी सोडदडकन जियोंक जाय. तवळ आमी बावर्तान आनी मोगान रुपांतर जावंक शकतल्या. सान लोरेसा परी आमी जेजूच्या वाटेन चलोन सोम्याचो मोग आमच्या कुटुंबांत रुता कर
बक्षण्याच्या स्पिरितान आणि राजी संदनान जिवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागोवन घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर सरपातकां आमची वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सभा घेवन सदांच सांगपा मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनतिकार आमन प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगा देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता. एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. सर्गेच्या बापा, रुपांतरलेल्या आपल्या कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तो स्वभावार्थ तीर केलो. त्याच बराबर तुवें आमकां आपयलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवं. सर्गार्थाचे महिमेंत वांटो घेवंक आमकां फावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सुरेस्पर फरीफोण घेतल्यांचें फरीफोण घेतलो, कित्याक तो ताच्या पातकांचें लेख दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां बक्षतली. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सुरेस्परा लागीं काकुळट कशी मागोवंक जायत. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचें बक्षणें ताच्यान कशें सांगूंक जायत. मासा रक्ताचो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकाचें बक्षणें ताका कोण दीत. निमाण्या वस्तूंचो उगडास धर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास धर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञाचो उगडास धर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका. महोन्नताच्या सोल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराधांची पर्वा करिनाका. देवाचें उतार हें. कीर्तन सर्वेस. Servis por su cruz convalo anidayar. Servis por su cruz convalo anidayar. Utmia mucha servis porak hersi. Jiva mucha ताची पवित्र नाव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वीस पोराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरू नाका. Por su cruz convalo anidayar. Tu sir तुझे अपराध बक्षिता. सकट पिडांक मोकतीता. फोनांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलाच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वीस por su cruz convalo anidayar. Sumi dayar ani mugar. ताची काकुळट अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निधान. आमच्या पदकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवाक फावो ते फरीकपण तो घेना. Servis por su cruz convalo anidayar. Servis por
Alleluia, 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 Alleluia. हांव उठून म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो, बाबा हांवें देवाचेर आनी तुजे विरोध वचून पापांत धरले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत तो सांगी लागलो, एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवांक भायर सरून गेलो. आनी उपरांत थंय मस्तेन जियोन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आशिल्ले सगळे होगडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या बडकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताबाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बोध आयली आनी आपणे इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी वेतां आनी म्हणटा, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पोत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हण लेख. अशें तो उठलो आनी बापाय सरशी फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत हांवन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळी सुरसुरलें. धांवोन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवंक सांगी लागलो, बेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटांक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडको हांगा हांड मारा. आमी खावन जेवन गम्मत मारया. कित्याक हो म्हजो पूत मौन पावल्लो तो आतां जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. बुकसाणे आनी राजे संदनेन आमी जियेवया. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, बुकसाणे आनी राजे संदनाचें जिवीत आमकां कुटुंबांत भोव गरजेचें आनी कुटुंबा जिवीत हे नंदन करता. प्रद्वारकरन सांपडलेली ती स्त्री तिका फारिजेव जेजू सरशी हाडटात आनी जेजूच्या पांयां तळा घालन तिचेर न्याय फर्मान दिवंक उसारतात. आनी थंयसर
जेजू तांचे लागीं एक सवाल करता, तुमचे मदें कोणेय येदोळ म्हणसर एक पाता करनातलेले आसा तर ते मुखार येवं दी आनी ह्या स्त्रियेक पातोर मारून दी. आनी त्या घडये ते सगळे फारिजेव शास्त्री ते तावन नापयस जातात. पूण जेजू कितें करता, जेजू त्या स्त्रियेक बक्षिता आनी तिका एक नवें जिवीत तो दिता. आनी हे जिवीत घेतलेली ती स्त्री आपले जिवीत परिवर्तन करता आनी एक नवी व्यक्ती जावन थंयसर येता. मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां हेच सवाल करीत जाल्यार, हेच सवाल विचारीत जाल्यार हांगासर कोणेय राग करिनातले, मोसोर करिनातले, समाधानेन जियोंक नातले. व्यक्ती कोणी आसा तर मुखार येयात म्हणत तर खंडी जावन आम्हा कोणाय की थंयसर हात उबारूंक जावचें ना, खंडी जावन मुखार येवंक आमी शकचे ना. पूण जेजू कशें त्या स्त्रियेक बक्षून तिका नवें जिवीत दिता. आमी सर्वांनी आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या भाऊ भयणी मदें बक्षानेचें स्पिरीट आसा करून राजी संदनेन आमी जियोच्या मुखांतर खंडी जावन आमी देवा बरी वा बक्षानेचे व्यक्ती जावन सोम्या बरी आमी जियोंक शकतले. हे सर्व संगती आमी शिकाचे तर पयल्यान पयले आमच्या घरांत आमी समाधानाचे, बक्षानेचे आनी राजी संदनेचे व्यक्ती जावंक जायचे. कित्याक आमी कन्नडांत एक गाद आसा, माने मोदला पाठशाले. आमी कितें घरांत शिकता ते खंडी जावन आमी जियोंक शकता. पयल्यान पयले आमच्या भुरग्यांक बक्षानेचे स्पिरीट आनी राजी संदानेचे स्पिरीट आमी शिकोवंक आसा आनी ह्या मुखार खंडी जावन तांणी मुखार तांच्या जिवितांत ही लक्षणां तांचे कडेन घेतीत आनी तांचें भविश्य तांणी बऱ्या रितीन रुपीत करतीत. बक्षाने कितें? साद्या उतरांनी बक्षाने म्हणचे तर म्हाका दुख येयलेल्याक स्विकार करचें, मोगान स्विकार करचें, राग हागे फारीकपण घेनासतना रावचेंच जावन आसा बक्षाणें. हे लक्षण आसा केल्लो देवा बरी जाता. कित्याक पवित्र पुस्तक, सगळो पवित्र पुस्तक आमी वारोवन पळयलें तर प्रारंभातावन आखेर म्हणसर लोक पाताक आदारता, देवा तावन पयस वेता, पूण देव तांकां फाटीं आपयता, तांकां बक्षिता आनी तांकां स्विकार करता. आनी असलें बक्षानेचें स्पिरीट केन्ना आमी जियेता, बक्षानेच्या स्पिरिटान आमी जियेता, राजी संदानेच्या स्पिरिटान जियेता. देवाची लक्षणां आमी आमचे कडेन घेवन घेता. बक्षाने दिवच्या मुखांतर, मागच्या मुखांतर आमचे ते एक वर्ते बदलावान वा बरेपण आमचे ते आमी भोगूंक शकता. हे एक जाल्लें नीज घडीत आमकां सेमिनारींत शिकता आसतना एका शिक्षकान, एका प्रोफेसरान सांगिल्लें, एकलो युवक धाकट्यारा कुशीन येता, ताका आंग दूख आशिल्लें, हात पांय गांठीचें दूख आशिल्लें. थंयसर वेता आनी सगळी चेकअप करता आनी सगळी संगती नॉर्मल म्हूण दाखयतात. पूण हो परत्यान वेताक ताका वखद दिलें. हो परत्यान वखद कान घेता, गूण जाता, परत्यान ताका ती पिडा उपजाता. आनी हो परत्यान गेल्लो, ताज्या उपरांत ताका सायकॅट्रीक डॉक्टरा कडेन थंयसर धाडलें. आनी थंयसर हो सगळे विवारिता आनी तो धाकटेर ताका म्हणटा, तूं क्रिस्तांव न्ही? तो युवक जबाब दिता, वय हांव क्रिस्तांव. ताका तो हिंदवाचो डॉक्टर म्हणटा, तूं तुज्या जिवितांत कुमसार जालाय गी, ह्या दिसांनी कुमसार जालाय गी. तो व्यक्ती म्हणटा, ना हांव कुमसार जावंक ना. ते दाडा तो डॉक्टर त्या व्यक्तीक, त्या युवकाक म्हणटा, पयले वच कुमसार जा आनी ताज्या उपरांत म्हाका येवन मेळ. आनी अशेंच करता, हो कुमसाराक येता, सक्कडी जाता आनी ताज्या उपरांत धाकटेराक मेळटा आनी धाकटेरान दिले वखदाकान घेता आनी त्या दिसा तो गूण जावंक प्रारंभ जाता. हे नीज घडीत फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलांत घडिल्ले घडीत जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, खंडी जावन त्या बक्षानेच्या स्पिरिटांत सकत आसा आनी ते बक्षानेचे स्पिरीट आमकां गोवन करूंक शकता. आयच्या वांजेलांत आमी व्हरोन पळयले तर थोडे संगती आमकां
पळोवंक मेळटात. बक्षी आनी तुजी पातकां बक्षतली. पेद्रोन जेजू लागीं सवाल विचारलें, कितले पटी हांवें म्हज्या भावाक बक्षिजे? आनी जेजू म्हणटा 7 पटी. ह्या उतरांचो अर्थ कितें? 7 म्हळ्यार कितें? 7 ह्या नंबराक अर्थ कितें जाता? कितें? संपूर्ण. संपूर्ण म्हळ्यार अपरिमीत. आनी तुवें तुज्या भावाक कितले पटी बक्षिजे? 7 पटी अपरिमीत रितीन तुवें बक्षूंक जाय. आनी खंडी जावं केन्ना तूं तुज्या भावाक बक्षिताय, तुजी सर पातकां बक्षतली आनी तुका भलायकी मेळटली. सिरकाचो ग्रंथ म्हणटा तुज्या शेजाऱ्याची पातकां बक्षी आनी तुजी पातकां बक्षितली. शेजारी म्हळ्यार कोण? नेक्स्ट कंपाउंडाची की आमच्याच घरची. नेक्स्ट कंपाउंडाची आमची शेजारी. सरगावेची वाट खंय तावन पाशार जाता? शेजाऱ्यांतल्या घरात तावन पाशार जाता म्हणजे आमी आयकता. तांणी आमची शेजारी. पूण पयले शेजारी कोण आमचे? आमची भाऊ भयणी, आमची आवय बापय, आमची भुरगीं, आमची बाळां आनी आमचे माय ससूमाय, तशेंच सक्कडी आमच्या घरा आसची पयले आमची भाऊ भयणी जातात. लागशिल्ल्या मनशां तावन दूख चड घेवं नये. लागशिल्ल्या मनशां तावन आमकां सर्वांक दूख चड. पूण पवित्र पुस्तक सांव पावलाच्या पत्रांनी आमी आयकता, राग हगे तुमच्या काळजाचे दायज करून घेनाकात. बगार खंयचे तुमच्या काळजाचे दायज करून घेया? बोगसाणे राजी संदान. तांणी आमकां दूख कयतात पूण आमी देवा सारके जावंक प्रयत्न करूंक आसा आनी आमी तांकां बोगसूंक आसा. कुटुंबां राजी संदानांत बदलावान हाडटात. कुटुंबांत राजी संदान आसा तर बदलावान हाडटा. हाचे वांजेल आमी आयकलें. कोणा विशयांत आसा? वेचीक पूत. थंयसर 3 रितीचे कॅरेक्टर, 3 रितीचे व्यक्तित्व आमकां पळोवंक मेळटात. कोण पुरा? एक बोगसूचो व्यक्ती, दुसरो बोगसाणे इसारचो व्यक्ती आनी तिसरो बोगसाणे दिवंक तयार नासलेलो व्यक्ती, ताचो भाव. एक घडीभर आमी उडास वा चिंता पाठवया. हांव त्या गजाना पैकी कोणाचें व्यक्तित्व म्हजें थंय आसा? त्या बापयचें गी हरी एक पटी बोगसूंक सदांच तयार आसो व्यक्ती गी. दुसऱ्यान त्या ल्हानशा पुता बरी थंयसर वचोन बोगसाणे मागोवंक तयार आसो गी. न्ही त्या व्हड पुता बरी बोगसाणे विसारलेल्या वेळारी, बोगसूंक अवकाश आसलेल्या वेळारी बोगसूंक तयार नासलेलो. मोगाचें न्हू, म्हज्या कुटुंबा सांद्या कडेन हांवें बोगसाणे कुटुंबाच्या सांद्यांक हांवें बोगसाणे दिवंक आसा आनी ताच्या लागीं बोगसाणे इसारूंक आसा. खंडी जावन आयची वाचपां आमची काळजां बोडायतात आसली, आमच्या काळजां उक्ते करचें आसली. म्हज्यान आय एम सॉरी, म्हजी चूक जाली, वा हांव तुका बोगशितां म्हणलें उतरां म्हणूंक जातात गी. म्हणलें आमी आमकांच विचारया. खंडी जावन आमी इल्लेशे प्रयत्न केले तर हे उतरां आमकां उसारूंक जातले. सा लॉरेन्साच्या पांया तळ आमी आयल्या. कुटुंबांत बोगसाणे राजी संदान आजासून सुदारसून वचचें शिकोवंक जियोंक आमी शिकया. खंडी जावन देवाच्या आदारा खाल आमकां हे जिवीत जियोन कुटुंबाचें जिवीत बरें करूंक आमकां आदार जातले. आमेन. उबी रावया. भावार्थाची उसळणी आमी करया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या आरसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच सतपुताक सतमंता आमच्या तो पवित्र गेरबे सांबाळलो. हांव कुवारमेरी येता जल्म पावस पेले ताका ताणें कस सोंसले, ताका खुसाळ जोडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गा सोडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय जिव्यान मेल्ल्यांची मुत्सबी करूंक वेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवन पावन ससनाचे जिवीत. आमेन.
मोगाचो न्हू सर्व आमची प्रार्थना आमी सुम्या समकार दवरया. सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभा सोलन वरच्या पापा गवळ्यांक याजक आनी धार्मीक भाव भयणींक तुज्या आशिर्वादांनी भर. क्रिस्ती कुटुंबाचें म्हत्व उखलून दन देवाचें येवजण जारी करच्यान तांकां तूं उसवाड दी म्हणून मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. बाप्पा आमचें मागणें आयक. राष्ट्राच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाच्या हित्या पासत निस्वार्थीपणी वावरूंक आनी त्या प्रमाणे योजना रुपीत करूंक तांची मत उजवाडाय म्हणून मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सरसंध्यांनी एकामेका बगसून एकवटान जियोवन हर एका कुटुंबाच्या संध्यान ताची जबाबदारी समजून ती पाळूंक तुजी कृपा दी म्हणून मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या सरसंध्यांक तुज्या भिरांतेन वागून कुटुंबान सुखान आसतना दिसपडतें मागणें करून कुटुंबाचे वेत बांदून हाडून फावो कर म्हणून मागता. बाप्पा आमचें मागणें. ह्या बेसिलिकान येवच्या सर भक्तिकांचेर यात्रिकांचेर आनी बेसिलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर हाती धरिल्ल्या सर येवजणेचेर तुजी बेसावांक घाल. हांगासर भेट दिताल्या सर्वांक आत्मीक आनी लौकीक बरेपण लाभय आनी तांची तेसावां सफळ कर म्हणून मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी शांती समाधानाची कुटुंबां बांदून हाडून प्रेरीत कर. आमच्या कुटुंबांनी एकवट माया मोग आनी सोडदोड करून समाधानान जियोवंक तूं फावो कर म्हणून मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. मोगाळा बाप्पा तुज्या भुरग्यांनी उसारलेली सर मागणी तूं मानून घे. प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबां एकवटाची माया मोगाची सेवेच्या स्पिरिताची कुटुंबां जावंक तूं निर्मी आनी आमच्या कुटुंबांत फूड आसा तर तें तूं एकवटाय आनी प्रत्येक रितीन आम्हा सर्वांच्या संध्या खातीर आमी मागता. आम्हा सर्वांक माया मोगान जियोंक तूं फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पेज नंबर 136 136. Oh
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तन्ने बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेग्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. महिमेवन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे महिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्यान जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलेल्या साक्षां मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारके रूप आपले कुडीचे सुर्या सारके पडजळीत करून दाखयलें. अशें ताणें मना शिसांची कुर्साच्या हिणपणान केली आयती आनी जी महिमा एक दीस ताच्या गुडार्थ कुडीक फावो जाताली. तीस आपले असक्त मनशा सैमाचे कुडींत आदी फुडेंच आजापांनी फांकून दाखयली. देखून सर्गींच्या सदळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची. तस परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसून आनी समेस्त मनशा पसून ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सगट परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेला आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा जराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. एक घडीभर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आमच्या मोगाच्याचो उगडास काडया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पडसळेंत मुखामळ पळोव फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांसुजे तिचो पती भगवंत धर्मदत्ता संत आंतोन सा लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्साच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत उरता तशी तुमसरान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरगीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतलांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या अपवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं चियताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली ती सुभागी. तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 188 188. जीवी नाको काळो
जेजू जेजू तू ये मुझे दई काळजात प्रकाश पातय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक शक्ती प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेतला त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचे रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमचे कुडी ताचे महिमे भवेत कुडी सारक्यो पडजळीत जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून दी. ओसोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाचनो फेस्ताक तयाराय सावन आयचो 6 दिसाचे नवेन संभ्रमण वेल्ले आनी सक्रामेंताच्या आराधन मिसाच्या वेळार देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ले मनादीक बाप अविनाश लेस्ली पायस सहाय्यक याजक क्रिस्त्राचे फिरगज कारकोल टावन तांकां विगार बापाच्या नांवी आनी तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणून सांगता आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक बरें मागता. तेर्च आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ले कुंटलपाडी बी वाड्यागारांक देव बरें करूं. भक्तिकांनी तांच्या आत्मीक गरजां खातीर वा बेसिलिकेच्या अभिवृद्धीक अर्थीक सहाय सावन अर्गा मिसा वा त्या सावाचे मिसा दिवंक आसा तर तुमी स्टॉलाक संपर्क करचे आनी थंयसर तुमकां बेजार केल्ले मीठ वा धार्मीक वस्तू लभ्य आसात. हप्त्यामध्ये जर कोणाकी कावन्सिलींग जाय तर तुमी पयले अपॉइंटमेंट काणगेचें आनी तुमकां याजक मेळटले. कुमसारा खातीर वा वांजेल रेजरा खातीर याजक हांगासर सदांच लभ्य आसात.
जेवण इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन आसा कुमसाराच्या माटवांत आसतलें. स्वयंसेवक तुमकां सहकार दितले. दया करून तुमी सर्वांनी जेवन वचूंक विनंती. बेजिलिकाच्या योजना खातीर आनी संतवेचरीच्या त्या योजना खातीर तुमकां कितेंय दान दिवंक आसा तर तुमी स्टॉलाक संपर्क करचें. ह्या दिसांनी नोवेन चलोवन आसा. 9 वरार तेर्स, 9:15 सक्रामेंताचें आराधन, स्तुती ओगळाप आनी 11:15 वरार मिसाचें बलिदान. हाचे उपरांत नोवेन पिडेस्ता खातीर विशेश मागणें हांगासर आसतलें. ऑगस्टाची 10 तारीख आमचे तारीखेचे फेस्त परवा आयतारा जाल्यान 7:30 सकाळीं मीस आनी सांजे 4 वरार मिसां आसतली. सकाळीं 10 वरार मानाचे वांते वाडटले. उपरांत 10:30 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. हे मिसाचें बलिदान उडपीचे गवळी बाप भेटयतले. तुमकां सर्वांक मोगाचें आनी वत्त्याचें आपोवणें आसा. नोवेनाचें आनी फेस्ताचें मुर्दोम ₹80 80 आनी फेस्ताचें पिर्जंत 6,000. नोवेनाच्या दिसा तावन फेस्ता पर्यंत भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. जेवणा बाबतीन तुमकां वंतीक वा प्रायोजक जावंक आसा तर तुमकां भरपूर अवकाश आसा. फाल्यां ब्रेस्तरचो दीस मिसाच्या वेळार विशेष काणिकेचो पुरशांव आसतलो. ह्या पुरशांवार जेवणाच्या बाबतीन गरज आसच्यो संगती तुमी हाडयेत. दाखल्याक मिरसांग, कणपेर, नाल्ल, गोड, काजू मयो, सागोतेल वा तूप, जिरें तुमी कितेंय हाडयेत. हें परवा जावच्या अन्न संतर्पणे आयतारा हजारो भक्तिकांक जेवण आसतलें. हाचे ते तुमचें उदारपूर्ण वा उदार म्हूण दाखोवंक तुमकां कल्ती विनंती आसा. फाल्यांच्या दिसा पेल्याच्या मोगान जियोवया म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले आनी लायक मुखेल्या पासत विशेष रितीन मागतले. मानदीक बाप रॉय लोबो फिर्गस याजक बसरूर प्रधान याजक जावन आसतले. आतां प्रधान याजका लागीं हांव मानाचे वाती वांटूंक विनंती करता. ताचे पयलें मागणें. सर्गींच्या भोव दयाळा बापा, प्रत्येक रितीन आमकां तुज्या देण्यांनी आशिर्वादांनी भरल्याक तुका आमी अर्गां दिता. आमचें तें उदारपण तुवें फोवो केल्ल्याक अर्गां दिता आसतना हांगासर ह्या फेस्ताक, ह्या मिसाक, ह्या नोवेनाक फिरचेंत आनी मुर्दम जावन आमकां कुमोग करच्या आनी सहकार दिवच्या हर एका व्यक्तींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. विशेश रितीन हांगासर आमकां फिरचेंत आनी मुर्दम दिल्ल्या पासत आशिर्वाद दितना ही वात तांकां आमी पाठयता. ताचे तावन तांच्या कुटुंबांत आनी तांच्या घरांत उसवाड फांको दी म्हूण तुजे आशिर्वाद तांचेर मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आज जेवण वंतीक दिल्ल्याचीं नांवां: तेरेसा नोरोन्ना उद्यावर, तेरेसा नोरोन्ना उद्यावर, आयचे मुर्दोम बेनेडिक्टा डिसोजा बेळतंगडी, बेनेडिक्टा डिसोजा बेळतंगडी. चार्ल्स आयरीन फेर्नांडीस चर्च बी, चार्ल्स आयरीन फेर्नांडीस चर्च बी. हर्षित मँगलोर, हर्षित मँगलोर. मन्विता मतायस कॅनडा, मन्विता मतायस कॅनडा. मेल्विटा पिंटो गुंड्याडका, मेल्विटा पिंटो गुंड्याडका. नतालिया पिरेरा मियार, नतालिया पिरेरा मियार. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी हे वाती स्विकार करीत. सोम्याची स्तुती करया बुकान पेज नंबर 156. सालोरेसाक मागणें.
ಏಸೈತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊಲೋರೆಸ तरना प्रायर बावर्ता खातीर कठीण कोस्ट सोसून जीव दिल्या आमचे परत्या पत्केटीन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बावर्त तीर बरोवसो देवासो आनी आमच्या पेलासो खरो मोग आमकां सोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परसड अशें कर आमचे सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पेडे शेडेंत आनी कश्ट अनवरांत आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनभवडत्याक आनी भवडत्यांक शेळिल्ल्या सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सालोरेसा मुखांतर आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक लाभल्या सर्व उपकारां खातीर देवाक अर्घ आमी दिवया Gesù moja kalsa awargadita Gesù awargadita Gesù awargadita Gesù kalsa awargadita Gesù awargadita Gesù awargadita Gesù moja kalsa awargadita Gesù awargadita Gesù awargadita Gesù kalsa दोगांक बरें काम मेळिल्ल्याक पांय दूख गूण जाल्ल्याक 15 वर्सां उपरांत सालोरेसाच्या पांयांतळा येवंक फावो जाल्ल्याक सौदीवेची विजा आनी टिकेट लाभल्ल्याक ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जाल्ल्याक बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक ECG रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक कव्या Glapita Gesù, glapita Gesù, glapita Gesù moja kalsa, glapita Gesù, glapita Gesù, glapita Gesù kalsa. प्रत्येक तेसावा आमी समर्पण दिवया 50 आनी 1 जणांक बरी भलायकी मेळोंक 4 वर्साच्या भुरग्यांची भलायकी गूण जावंक जर्मन लँग्वेज एग्जामांत पास जावंक 28 जणांक बरें काम मेळोंक 19 जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावो जावंक खातीची पिडा गॅस्ट्रीक गांठीची दूख बावळ्याची दूख गूण जावंक दोळ्याचे हुलोप रावंक एलर्जी गूण जावंक 17 जणांक बरी सैरीक जीवन संगाती फावो जावंक विजा लाभोवंक मेडिकल एग्जाम क्लियर जावंक 21 जणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक पैसे इन्वेस्ट केल्ले पाटी मेळोवंक चोरी जाल्ले भांगार शाबित्यान पाटी लाभोवंक दोगा भुरग्यांचे ADHD समस्ये परिहार जावंक सांगात मागीं गव्या आमाल पियोण तावन सुटका मेळोवंक हाता पांयांक येवच्यो मुयो गूण जावंक 4 वर्साचे भुरग्याक ऑटिझम समस्या परिहार जावंक 7 वर्साच्या भुरग्यान राती न्हिदेंत मुच्छ रावंक रिपोर्ट नॉर्मल जावंक 11 जणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक अस्थमा पिडा गूण जावंक दोगा भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक रीण फारीक जावंक 4 जणांच्या पांयांक बोळ मेळोवंक बेगीनच चलच्या बरी जावंक भायर पडले भांगार पाटी मेळोवंक पेन्शन बेगीनच मेळोवंक 8 जणांच्या मोतीक समाधान मेळोवंक 13 जणांच्या कुटुंबांनी समाधान आसूंक 4 जाणांक
च्या काजारी लग्न जिवितांत समाधान आसूंक जोड्या मध्ये एकपोट आनी माया मोग आसूंक 38 भुरग्यांक शिकोंक बरी मोत मेळोंक सांगाता आमी मागया. गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक हातीकेतले काम बेगीन संपूर्ण जावंक पेंगटाची दूख पाटीची दूख पाय दूख गूण जावंक हात दूख गूण जावंक स्पॉन्डिलायसीस गूण जावंक काम परमनंट जावंक कामांत सांबाळांत इन्क्रिमेंट जावंक एकल्याचे मन संपूर्ण रितीन परिवर्तन जावंक बिझनेस बरें जावंक रवी म्हणल्या बाबाक बरी भलायकी फावो जावंक घर बांदपाचें काम बेगीन सोंपोवंक कामांत भद्रती लाभूंक तोंडार आसची कथा गूण जावंक पांयांतले केळे ना पयस जावंक 2.5 वर्साच्या भुरग्याक उलोवंक फावो जावंक. विशेष रीतीन आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागता आसतना बॉक्साण्या पासत आमी मागया दोळे आमच्या दंप्या जर कोणाक आमी बॉक्सूंक कश्ट मारतात जर कोणा ते आमकां असमाधान आसा निरासपण आसा कोण आमकां दुखयतात कोण आमकां इन्सल्ट करतात तांच्या विशयांत विशेष रीतीन मागया सोमी तांचें मन परिवर्तन करून दी घरांत समाधान आसूं दी घोव बायलां मदें एकामेकांतय भुरग्यां बाळांतय आमी समाधानान जियोंक शांतीन जियोंक ह्या वक्ता विशेष रीतीन मागया आनी आमच्या कुटुंबा सांगातीक वा आमच्या जिणये सांगातीक सोम्याक सालोरेसा मुखांतर समर्पण देवया. रक्षक जेसू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. आता विशेष रीतीन आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक आमी सोम्याक समर्पण देवया. आमच्या वडिलांक आवय बापायक आबा व्हडली मायक भुरग्यांक हर एकल्यांक सालोरेसाच्या पांया मुळा समर्पण देवन सोम्याचो आदार तांचे वयर आमी मागया मग मौन रितीन तांचे पासत मागया. तांकां बरी भलायकी मोतीचे आनी कुडीचे समाधान तांच्या जिवाक संरक्षण भायर भितर वेतना तांच्या मेटांक सोमी आदार दिवं दी म्हूण ह्या वखदां आमी मौन रितीन मागया. सांगता शेकी बावार्थ प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची जियो बागी मोरण मोरण सरकार तुझे सांगाता ससनाक देवाक होगोळसूचे बाग आमकां सोमेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं
तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आजून दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सालोर एस मारतीर आम बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या वसण्याक आमी पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. हे सर्व पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळाच्या उज्याचेर सैत वर्षे तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची खेंडा आमी पलवशी कर म्हूण आमी लालेवन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां ह्या जग विशेष रितीन पिडेस्ता पासत मागता. आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत असल्या पिडेस्ता पासत आमच्या बऱ्या भलायके पासत आमी मागया. कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां गी खंयच्या पिडेस्ता पासत आमी मागता म्हूण सांगलां गी तांचो विशेष रितीन उगडास आमी काडया. सोमी तांकां आपूण गूण करता. Let us surrender our family members and near and dear ones who are sick, those who are hospitalized. Let the Lord touch them. May He heal them. May the blood and water gush forth in their bodies, that the Lord may heal. सुम्याचे नवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सुम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हड मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रवडलेल्या सर बंदपसांतले तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तुज्या भक्ता लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्मेची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सावास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकारार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पारकुशे कर. खरी भक्तिवंतां जावं जियोचे आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमकां संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाळ आसो. आतां ह्या जाक तुमचे ते पवित्र उदक शिंपडयतले आनी पवित्र तेलान तुमकां मागतले. ह्या पवित्र उदकांतावन आमी नितळ जावंक आनी आमच्या पिड्या शिड्यातावन गूण जावंक सोम्याचो आदार ह्या वखदां आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. राजाच्या कृपेसरी
उजोवच्या आत्म्या कदमोची निवराय सर्गीच्या राजाच्या कुर्पेजरी देवोन ये बेगीच तूं मोगाजरी Amor,